गोंयांत वाडत आशिल्ल्या घुवळे वखदांच्या घडणुकावेल्यान आपान भाजपा सरकाराचेर खर टिका केल्या। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान नैतीक जापसालदारकी स्वीकारून राजीनामा दिवचो अशी मागणी गोंय आपाचे मुखेली वाल्मिकी नायक, उपाध्यक्ष मॅन्युएल कार्दोजो आनी सुनील सिग्नापूरकारान केल्या। गोंयांत ड्रग्स तस्करी आनी गुन्यांवकारी घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकाराक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप वाल्मिकी नायकान केला। आपाचे सरकारूच ह्या गुन्यांवकारी घडणुकांचेर आळाबंद हाडपाक शकता असो दावो वाल्मिकीन केला। पेडलर्सांक तुम्ही धरता अशें दाखयता, मदीं मदीं थोडो न्यूज दिता, पण ते पुलीस आनी पॉलिटिशियन्स जे इन्वॉल्ड आसा ते केन्ना एक्सपोज जातले आनी ते केन्ना अरेस्ट जातले। सो हाजेरूय कांय म्हणजे तांच्याच मंत्रीन एक्सपोज करून सुद्दां हाजेर कांयच एक्शन जालो ना। ताच्या भायर मायकल लोबो जे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA आसा, तांणी म्हणिल्लें की तांकां खबर आसा की कोस्टल बेल्टार खंय खंय ड्रग्स मेळटा, जो पेडलर आसा तांकां तांची नांवां सुद्दां आपल्याक खबर आसा म्हणून। आनी हो स्टेटमेंट करतकच तांचोच जो आज कॅबिनेट कॉलीग आसा बाब रोहन खंवटेन, ताका पाब्लो एस्कोबार म्हणिल्लो। रोहन खंवटेन मायकल लोबोक पाब्लो एस्कोबार म्हणिल्लो। पाब्लो एस्कोबार तुम्ही जाणा, इज अ इंटरनॅशनल ड्रग डीलर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्हणचो नाव फेमस ड्रग डीलर्स। सो जेन्ना हे दोगूय आतां तुमच्या मंत्रिमंडळान आसा, तांकां विचारात न्ही खंय ड्रग्स मेळटा ते, तांकां सगळें खबर आसा, तांणीच सांगिल्लें आसा। पाब्लो एस्कोबार तुमच्या मंत्रिमंडळान आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुम्ही खंय नशामुक्त गोंय करपाक भोंवतात। हालींच तुम्ही पळयला कोलवाले जेलीन सुद्दां, म्हणजे ज्या पेडलर्सांक तुम्ही धरून जेलीन घालतले त्या जेलीन सुद्दां ड्रग कार्टेल हे जाल्लो आसा, एक्सपोज जाल्लो आसा। आनी तो खंयच्या गोवा पुलिसांनी करूंक ना, खंय तरी दिल्लीच्या आनी तेलंगणाच्या टिम्सांनी रेड मारली म्हणून तेन्ना कळ्ळें की हें चल्लां म्हणून। सो हे जर तुम्ही पळयल्यार म्हाका दिसता इट इज व्हेरी क्लियर, लोकांच्या मनान तरी कांयच दुबाव उरूंक ना की भारतीय जनता पार्टी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दीस ड्रग ट्रेड इन सम वे ऑर द अदर। आनी जर हांचो जर इन्वॉल्वमेंट नाशिल्लो जाल्यार इतल्या मोठ्या स्तराचेर हो ड्रग ट्रेड जावचोच नाशिल्लो। आज तुम्ही पळयता गोंयान कॅसिनोनी पळयात, मागीर ते कसले कसले म्युझिक फेस्टिवलां पळयात, गव्हर्नमेंट इज प्रमोटिंग वेन्यूज वेर दीज ड्रग्स आर कन्ज्युम्ड ऑल्सो। आमचो डिमांड असो आसा की आय थिंक इट इज नाव टायम फॉर डॉक्टर प्रमोद सावंत टू रिझाइन एज द होम मिनिस्टर। लॉ अँड ऑर्डर तर तुमच्याकडे कंट्रोल जायत ना, आणि ड्रग्साचो जो विषय आसा तो डायरेक्टली अशें दिसून आयला की तुमच्याच मंत्रिमंडळाच्या लोकांक सगळें इन्फॉर्मेशन आसतना सुद्दां तुमचे कडल्यान कंट्रोल जायना। सो आय थिंक इट इज टायम फॉर डॉक्टर प्रमोद सावंत टू रिझाइन एज द होम मिनिस्टर।